फुडाराच्या पुस्तकावेले वाचप. त्या दिसांनी सर्वेस्पराचो आत्मो जेफ्ताचेर देंवलो आनी तो गिलियाद आनी मानासे उतरून गिलियादच्या मिस्पाक पावलो. आनी गिलियादच्या मिस्पा थावन आमोनिताशी वचूंक ताणें वाट धरली. आनी जेफ्तान सर्वेस्पराक अशी एक आंगवण केली, आमोनितांक तूं म्हज्या हातान घालशी जाल्यार आमोनिता कडेन झुजून जैतिवंत जावन हांव परततना म्हाका मेळूंक म्हज्या घराच्या दारांतल्यान पयलो भायर सरता तो सर्वेस्पराचो जातलो आनी ताचो हांव सर्वेस्पराक होम भेटयतलो. जेफ्ता आमोनीत आसले थंय तांचेर लढाय करूंक गेलो आनी सर्वेस्परान तांकां ताच्या हातांत घाले. आरोएर थावन मिनीत 20 शारां आनी आबेलकारांनी पुर्यान तांचे पाटीक लागून तांणी तांकां हार दिली. अशी तांकां एक व्हड हार पडली आनी इस्रायलितां मुखार आमोनीत लोक खालतो जावचो पडलो. जेफ्ता मिस्पाक आपल्या घरा परतना ताची धूव ताका मेळूंक आयली. ती ढोलक्यांच्या आवाजार नाचताली. ती ताची एकलीच धूव. तिचे भायर ताका आनीक धूव नासली, पुतूय नासलो. तिका पळयली तेन्ना ताणें आपली आंगोस्त्रां पिंजली आनी म्हणलें, धुवे म्हजे, कसलें म्हूण दूख तूं म्हाका हाडटाय? म्हजे दुर्वट्याचें कारण तूं. हांवें सर्वेस्पराक भास दिली आनी दिल्लें उतर म्हजे पाटी घेवं नजो. तिणें जबाब दिलो, म्हजे बापा, तुवें सर्वेस्पराक भास दिल्ली तुज्या दुस्माना आमोनिताचेर ताणें तुका जोर दिला म्हणटोच तुजे आंगवणे प्रमाणें म्हजे सोरी कोर. उपरांत तिणें आपल्या बापायक म्हणलें, म्हाका एक उपकार कोर, म्हाका 2 म्हयने दी. हांव दोंगराचेर वेतां आनी म्हजे सांगातींनी बाराबोर म्हजें आंकवारपण रडटां. ताणें जबाब दिलो, वच, आनी 2 म्हयन्यांक तिका सुटका दिली. म्हणटोच ती आपल्या बाराबोरच्या सांगाती गेली आनी दोंगरार आपलें आंकवारपण रोडली. 2 म्हयने जातोच ती आपल्या बापायशी परतून आयली आनी ताणें आपले आंगवणे परबणे तिचे सोरी केले. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो सबाब जातलो. तुजी खुशी करूंक हांव येता बापा. जो मनीस सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवता आनी कुड्ड्या देवाक बसतल्या फुतुऱ्या बाराबोर भोवना तो खरेंच भागी. सबाब, तुजी खुशी करूंक हांव येता बापा. येवद आनी भेटोवण्यो तुका नाका जाली, पूण तुज्या उतराक म्हजे कान उक्ते केले. होम आनी बोलयो तुवें मागूंक नाय. तेन्ना हांवें म्हणलें, हो पळय हांव येता. सबाब, तुजी खुशी करूंक हांव येता बापा. तुजे कुशेक हांव पाळो दिवचो म्हूण शास्त्रांच्या ग्रंथाचेर म्हाका फरमायलेलें आसा. देवा म्हज्या, सगळ्या म्हज्या काळजान तुजे सुमूर्तीचो हांव मोग करतां. सबाब, तुजी खुशी करूंक हांव येता बापा. सदांच तुजें प्रमाणीकपण व्हडले सोबेंत हांव परगट केलां. म्हजें तोंड हांव धांपून दवरचो ना. हें तूं बरें जाणूय सर्वेस्परा. सबाब, तुजी खुशी करूंक हांव येता बापा. आज तरी सर्वेस्पराचो ताळो तुमी आयकात. तुमची काळजां दारूण करूं नाकात.
मातेव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान. जेजू नव्यान लोकां लागीं वेपाऱ्यांनी उलोवंक लागलो. आपल्या पुताच्या लग्नाचो उत्सव केल्ल्या एका राजापोरी सोर्गींचे राज. लग्नाक होवळीक सांगलोल्यांक आपोवन हाडूंक ताणें आपल्या चाकरांक धाडले. पूण ते तेन्ना येयना जाले. आनी एक पावट दुसऱ्या चाकरांक धाडले आनी म्हणलें, आपयलेल्यांक अशें सांगात, म्हजें जेवण तयार आसा. म्हजे पाडे आनी चोर भोंवलयलीं जनावरां हांवें मारलीं आनी सगळें तयार जालां. जेवणाक यात. पूण तांणी बेपरवा केली आनी एकलो आपल्या बाटांत, दुसरो आपल्या वेपार धंद्याक गेलो. हेरांनी चाकरांक धरले, तांकां अपमान केलो आनी तांचो जीव काडलो. हें आयकून राजा रागाबरीत जालो आनी आपली लश्करां धाडून ताणें त्या प्रांगांत्यांचो भस्म केलो आनी तांचे नदर लासून उडयले. उपरांत ताणें आपल्या चाकरांक सांगलें, लग्नाचें जेवण तयार आसा, पूण आपयलेल्यांक तें फावना जालें. देखून तुमी रस्त्यांच्या नाक्यार वचात आनी तुमकां मेळटी तितल्यांकूय लग्नाक आपोवन हाडात. आनी वाटा तित्यांतले वचून आपणाक मेळ्ळी तितल्यांकूय बऱ्यांक तशें वायटांक चाकरांनी जमयल्ली आनी लग्नाचो वस्रो सोयऱ्यांनी भरलो. जेवणाक बसलेल्यांक पळोवचे खातीर राजा बरीत भितर एक जाल्यार लग्नाची न्हेसोण घालिनासतना थंय आसलोल्या एका मनशाक ताणें देखलो आनी ताका विचारलें, इश्टा, लग्नाच्या आंगोस्त्रां नासतना तूं हांगा कसो भितर आयलोय? पूण ताणें जाप काडली ना. तेन्ना राजान चाकराक अशें सांगलें, ताचे हात पांय बांदून ताका काळोखांत भायर उडयात. थंय सगळीं रुडोन करतलीं आनी दांत किर्लितलीं. कित्याक आपयलोलीं जायतीं, पूण विंचून काडलोलीं थोडीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. हें वाखाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ मुखेल वळ. कित्याक आपयलीं जायतीं, पूण विचून काडलोलीं थोडीं. जेन्ना आमी आमचें कसलें फेस्त वा कसलोय समारंभ आसता तेन्ना आमी जायत्या आमच्या सोयऱ्या दायऱ्यांक आपयतात. कित्याक लोकां शिवाय इश्टां बगर एकल्यान परब उत्सव करूंक जायना. चड लोक आसल्यार उमेद चड जाता आनी आपयलेल्यांक आपल्या उतरांचो मान राखलो म्हूण बरें दिसता. जेजू एक मोपार घालून सुर्गीचें राज कसलें तें सांगता. आपल्या पुताच्या लग्नाक जेन्ना राजान जेवण केलें आनी आमंत्रण धाडलोलें तेन्ना लोक येवंक ना. त्या पासत आपल्या चाकरांक धाडटा, तरी पूण ते येनात. आनीक एक पावट तो दुसऱ्या चाकरांक धाडटा. तेन्ना ते तांच्या आपोवणेक कान दिनात आनी थोडे आपल्या वावराक वेतात. थोडे ते चाकराचो जीव काडटात आदी. तो राजा त्या आपयलेल्यांचो भस्म करता आनी रस्त्याच्या नाक्यार आसलेल्या लोकांक आमंत्रण दिता. देव आमकां कितले पावटी असलें आमंत्रण दिता. जायते पावटी आमी निबा दिवन म्हाका काम आसा, न्हीद पडटा अशें सांगून मिसांत तेरसांत वांटो घेनात. केन्नाय आमकां पाद्री वा कोणूय जिवितांत मागणें गरजेचें म्हूण सांगता तेन्ना ताचेर रागार जाता आनी तें आमंत्रण धाडलोल्या लोकां भाशेन जाता.
आमच्या जिवितांत अशें केन्ना जाता तेन्ना बरो निर्णय घेवन देवाक मानवता ती पावलां मारुया. म्हजो थाराव, देवाचें आमंत्रण येता तेन्ना हांव तें स्विकारूंक वावुरतलें.